कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव दैवीक मिसाव हाडूं बेसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावूंक कोणशा गावान गाव दैवीक मिसाव हाडूं बेसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण नमस्कार आणि कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो आनी भक्तीचो स्वागत. कालच्या दिसा सेंजीचो बुधवार संभ्रम म्हणून खरेंच आमी सुरू केलो. आज सेंजीच्या बुधवारा उपरांतलो ब्रेस्तार देवाचें उतर आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिशा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मतबाऱ्यांनी वा प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सोमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणूय जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशो व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खोरेच दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलो म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? भावांनो आनी भयणींनो, एक फावटी एका तरणाट्यान एक व्हडलें येवजण हातीन घेतलें. कसलें येवजण तें? एक एडवेंचर, एक साहस ताका करूंक जाय आसलें. आनी तें साहस जावन आसा एका मरुभुमीच्या एका पंथांतावन आनी एका पंथाक उतरोवचें. एक सुरेंस एका पंथांतावन आनी एका पंथाक बंजर स्वतेर मरुभुमींत ताणें हें साहस करचें. तें येवजण. हें येवजण ताणें करतस जायत्या प्रेस रिपोर्टरांक, त्या वर्देकारांक, जे कोण माध्यम वर्गाचे संपर्काचे ते मनीस आसात,
माहीत स्वीकार करणं, पेपरांनी छापचे वा टीव्हीचेर फायज करचे, खबरो आयकवचे, हे सकट ताका मेळ्ळें आनी ताणीं ताका सवाल केलें, शाबास हें येवजण तुवें हातीन घेतली, हो साहस तुवें केलोय, ह्या सगळ्या साहसा वेळार तुका चड कश्टांचें म्हूण भोगलें खंयचें? ह्या सगळ्या साहसा वेळार तुका अति कश्टांचें, चड तुका दूख दिवचें खंयचें तें? अशें ताणें सवाल करता आसतना ताणेंच विचारलें, तुका भोगुल्लें तें एकसुरपणगी, इतली लांब वाट, कश्टांची वाट, तुवें एकल्यानच एका पोंतांतल्यान आनी एका पोंतां वचूंक जाय पडलें, तुका भोगुल्लें तें एकसुरपणगी? तो म्हणालो न्हय. आनी कालें तर ह्या गिमशिल्ल्या दिसांनी इतलें वोत आसा, धग आसा, ती सुर्याची किरणां आनी ताची कठीण धांव, तें तुका चड कश्टांचें म्हूण भोगलें गी? तो म्हणालो तेंय न्हय. तर मागीर खंयचें तुका कश्टांचें म्हूण भोगलें? अपायकारी राती गी, म्हणजे तुवें दिसाक जाल्यार उजवाड आसलो, रातचें काळोखांत तुवें थोडे फुडें एक्सपिरियन्स न्हिदा जाय आसलें आनी ती रात कळय जाय आसली आनी त्या पाशार गरजे आसली, तें तुका चड भियाचें बेरांकून म्हूण भोगलें गी. एक्सुराकस खंय रुखां बंदा वा खंय रूख मेळ्ळ्यार मरुभुमीर रूख मेळनात, वा खंय सर म्हण एक कडेन एकल्यानच रात पाशार करची, हें तुका चड कश्ट म्हूण भोगलें गी? तेंय न्हय म्हणालो तो. बरें तर तुका चड कश्टाचें म्हूण भोगलें खालें, तूंच सांग. आनी तेन्ना तो तरणाटो म्हणालो, म्हाका कश्ट म्हणून भोगलें म्हज्या शुजां भितर गेल्ली रेंव. म्हाका कश्ट म्हणून भोगलें म्हज्या शुजां भितर गेल्ली रेंव. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, शुजां भितर रेंव गेल्यार कितले कश्ट आनी कितलें दुखता गे म्हणलें तुमकां आनी म्हाका शूज घालून चल्ले हांव तर, आनी शूज घाल्ल्या वेळार भितर एक ल्हानशें रेंवेचें खण भितर गेल्लें जाल्यार तें कळटा. एक पोटीन शूज नीक लावन सॉक्स काडन पापड परतून घालता म्हणसर आमकां सुसेग मेळना. आनी कित्याक इतलें ल्हान खण तें, पूण कठीण दूख दिता. कित्याक थंयसर पांयांच्या मदें शुजां मदें ते रेंव शिरकली तर थंय प्रेशर पडटा, वत्तड पडटा आनी कठीण दूख दिता आनी चलोवंक भारी कश्ट मारता. आनी तशें मरुभुमीचो जागो म्हणटा आसतना खंडीत जावन ह्या तरणाट्याक चलता आसतना रेंव खंडीत जावन शुजां भितर गेली आनी ती रेंवेचें खण, धाकटें धाकटें रेंवेचें खण ताका कठीण कश्टांचें म्हूण भोगलें. भावां भयणीनो, कालच्या दिसा आमी प्राचीन काळ सुरू केलो आनी प्राचीन काळ वा खर्च म्हणटा आसतना आमी परत आनी परत आयकतले हांव कुर्सा विशीं. कित्याक प्राचीन काळ जावन आसा, जेजून आमच्या खातीर कुर्साचेर कश्ट मरण सोंसुल्लो, ताणें भोगुल्लो पाशांव नियाळ करचो आनी उपरांत अशें तयार जावन ताच्या जिवनपणाच्या फेस्ताक तयार जावंक आसो हो खरेंच वा प्राचीनाचो काळ. म्हणटा आसतना कुर्सा विशीं आमी वाचता, कुर्सा विशीं शर्मावणी आयकतले हांव, कुर्सा विशीं ध्यान करतले हांव, पाशांव करतले हांव, कुर्साची वाट करतले हांव. आनी आज जेजू वंजनान आमकां सांगता, आतां आयकल्या प्रमाणे, कोणी जर म्हजो फाटलाव करूंक खोशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीच दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जेजूचो फाटलाव करूंक जाय तर कुर्साची वाट केल्यार पावना. जेजूचो फाटलाव करचे तर कुर्साचें आराधन केल्यार पावना. जेजूचो फाटलाव करचे तर कुरीस गळ्यांत वा बोल्सांत वा खंयसर उमकळल्यार पावना. जेजूचो फाटलाव करचे तर हांव क्रिस्तांव म्हणटा कोच्या खातीर कारार सोबीत कुरीस उमकळल्यार पावना. वा निमाणे शुक्रारा वा कुर्सा वाट्या वेळार व्हडलो एक कुरीस खांदार वोवून हांव जेजूच्या कश्टान भागीदार जाता म्हणून सांगल्यार पावना आनी तें सत न्हय. तर तुजो खुरीस घे, म्हजो फाटलाव करूंक कशी व्हरताय तर तुजो खुरीस दिसपोट तुजो खुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये म्हूण जेजू म्हणटा. तर कसलो खुरीस हो?
खंड जावन रूख आसो पितूळसो भांगर आसो वा रुप्याचो खुरीस घेवन म्हजो फाटलो कर म्हणून जेजू आमकां सांगना तुज्या जिवितांत येवचे ते खुरीस आनी खंयचे खुरीस ते व्हडल्या व्हडल्या वजनाचे खुरीस न्हय धाकटे खुरीस म्हणजे सोराचे बेंद कधीच होना त्या मनशाक ते कठीण वोद ताका कश्ट म्हणून बगोवना खाडक्यो बियारूच्यो राती ताका कश्टांचे म्हणून बगोवना एक सुरपण ताका कश्टांचे म्हणून बगोवना शुजां भितर गेल्ली ल्हानशी रेवेचे खण अति कश्टांचें ताका जालें अशें म्हणटा आसतना भावानो आनी भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत व्हडले व्हडले कश्ट व्हडली व्हडली अनवारां व्हडली व्हडली अवघडां घडचीं हे मात खुरीस न्हय ते येवचे भोव अप्रूप म्हूण आमी सांगीत पूण सकाळीं उठल्या घडयेतान राती न्हिदूंक येता म्हणसर त्या रेवेच्या खाणा बरी धाकटे धाकटे खुरीस दिसपट्टे आमच्या जिवितांत येतात आनी ते वोवंक भोव कश्टांचे कित्याक सकाळीं उठचो वेळ जालो आनी उठोवंक तिके कश्ट मारता इल्ले न्हीद येता पोरसान जाल्या आनी इल्ले न्हीद येवून जाता वेळार उठोवंक प्रयत्न करचे तो एक कश्टाचो धाकटो खुरीस ल्हानशी संगत ही इल्ले न्हीद असो त्याग करून वेळ जालो बेगीन मिसाक वचूं जाय मागड्या वचूं जाय शिकोवंक वचूं जाय कुजनां वचूं जाय कामाक वचूं जाय गाद्या कडेन वचूं जाय वा आडिके वचूं जाय आतां देवाची खोशी हांवें उठा जाय उठचो वेळ जालो हेलाम जाल्यार उठता तो त्याग हो एक खुरीस आनी हो खुरीस काण घेवन जेजू फाटलो करूंक एक वाट उपरांत काम जावं घरा जावं भायर जावं ऑफिसांत वा जावं शेतांत वा तोटांत खंय सरी तें जावं म्हणजे काम करता आसतना कामा कडेन थोडे जण थोडे व्यक्ती जावन म्हाका ल्हानशें दुरसुणें आयकूंक मेळचें तांणी तांचें तोंड येदे करून आमचे कडेन ते कशें जडायन उलोवचें एक ल्हानशी संगत आनी तें मोगान स्विकार करूंक आनी जेजू फाटलाव करूंक थंय आनी एक अवकाश वय एक खुरीस जेवता आसतना आज जेवण बरें ना कितें गी घरा मम्मीक मायक सड्डू वेळ मेळना तेगे आमसरान जेवण रांदलें आनी तितलें रुचयेचें जावना म्हज्या रुचीचें जावना व्हडली खरंच म्हजो काळ हो मम्मीन मोगान केला न्हय माय इतल्या मोगान रांदून दवरला न्हय आज इल्लें बरें जालें जाल्यार व्हडली हांव जेवतां मायक संतोश दिता तूंय ल्हानसो खुरीस ल्हान ल्हान संगती भुरग्याक शिकोवंक मोडूच ना मोडूच ना आज म्हाका काले पिक्चर पळोवंक वचूंक जाय या फ्रेंड्सां सांगात वचूंक जाय वा खंय पिकनिका वचूंक जाय शिकचें म्हणटा आसतना कश्टाचें तूंय एक खुरीस जावं एका ह्या जागाच्या जिवितांत जावं एका रिलीजियसाच्या जिवितांत जावं एक खासदारी व्यक्तीच्या जिवितांत या विद्यार्थ्याच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत भावानो आनी भयणीनो असले धाकटे धाकटे खुरीस दिसपट्टे मेळटातच आनी दिसपट्टे हे धाकटे धाकटे खुरीस आमी घेवन जेजूचो फाटलो करूंक निजायकी कश्टांचे निमाणे शुक्रार व्हडलो खुरीस कांदार घेवन सकना मुखार हांवें खुरीस वळलो म्हूण सांगूंक भारी सुलाभ हर एका शुक्रारा वा सदांय खरें तुज्या दिसांनी क्रुसाची वाट करूंक खुरीस वळोवंक तेंय सुलाभ मास्क घालनासतना रावूंक सगळ्या करज मात तेंय सुलाभ मासली नाका तांतें नाका तें खरें सुलाभ पूण असल्यो ल्हान ल्हान संगती धाकटे धाकटे संद्राप ते मेळटा आसतना इल्लेशें त्या एका संगती खातीर म्हज्या स्वार्थाक म्हज्या चिंतपाक केल्लें मोरून तो त्याग करून जेजू फाटलो करचें हें चड कश्टाचें शुजा भितर गेल्ल्या रेवेच्या खणा बरी आनी तें करूंक जर हांव शकलो जेजू फाटलो करूंक हांव शकतां आनी त्या देखून व्हडले व्हडले रुखाचे वा इतर वस्तूंचे खुरीस वोवून जेजू फाटलो करचें म्हूण जेजू कुशी वरिना म्हाका दिसपट्ट्या जिवितांत येवचे वास्तवीक खुरीस एक्झिस्टन्शियल क्रॉसेस सदांत जिवितांत येवचे धाकटे धाकटे समस्ये ते स्विकार करून जेजू फाटलो करचें चड अर्थभरीत आनी तें आमकां निजायकी साल्वासांव दिवंक शकता उपास करूंक सुलाभ पूण जी बेसो उपास करूंक कश्टाचें म्हणजे चिंतया हांव सकाळीं आज नाश्तो काण गेला दनपारां जेवण नाका वा रातचें जेवण नाका वा सगळो दीस जेवना वा खंयचें एक जेवण म्हाका नाका उपास करता हांव खरेंच मान बरें पूण
आनी एकलो म्हाका कालेंगी म्हणटा म्हाका दुखचें उता सांगता आनी तक्षण म्हाका राग येता काले म्हणून सांगून सोडूंक हांव तयार जाता त्या दाडा म्हजी बोगणां कंट्रोल केल्यार बोगणांचेर नियंत्रण हाडन म्हजी जीब बंद करन दवरली तर तोंडांत उतरां भायर काडनासतना सोंसले काय रावलो तर तो उपास चड म्हत्वाचो तसलो उपास देवाक चड मानता आनी असलो उपास हेर सर्व उपास प्रास वर्तो जावन आसा जिबेचो उपास अशें जायते अवकाश मोगाच्या भावना भयणीनो ह्या प्राचीन काळाचेर खरेंचमान आमकां मेळटले खरेंचमान मात न्ही सदांय 365 दीस सकाळ सावन 24/7 असले अवकाश खंडे जावन मेळटा आमकां भुरग्यांक मेळची एरियार आय वडिलांक मेळची एरियार आय सांगात्यार मेळची एरियार आय कामगारांत तावन इश्टमंत्रांत तावन गोवात तावन बायले तावन कोणा तावनी हे धाकट्यो संगती आमकां आमचे सोंसणेकायचे परीक्षा करता आमकां राग येता आमकां इरार करता त्या दाडा आमी जाता तितले नियंत्रण सांबाळन सोंसणेकायेन स्विकार करन जेजू खातीर हांवें सोंसता म्हणून मोगान तें समर्पण दिलें भावारो भयणीनो खुरेस खाणगेन जेजूचो फाटलो केल्ले बरें जालें अशें म्हणटा आसतना आयचे पयले वासापी अपुरबायन आमकां संदेश दिता द्वितीय नियम पुस्तकांतलें आयकया आमी मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरता हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्पर तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकशी जाल्यार सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपदेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जी येतलोय आनी तुजी संतान वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो पूण तुजें काळीज वांकडे वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जशें जाल्यार आनी ताळलेक सांपडोवन हेर देवा मुखार सरपडोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यानाश जातलो ज्या देशांत भितर सरोंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जॉर्दान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जिवंक शकची नात आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी श्राप हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन थीर एकवटून राव कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक इजाकाक आनी जाकोबाक बसायल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूं आटापून आसा अपुरबायच्या वासाप मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुजे मुखार दवरता जिवीत आनी मरण तुका जिवीत जाय जिवीत विंचून काड मरण जाय मरण विंचून काड हाचो अर्थ कितें सर्वेस्परा देवाचे उपदेश पाळचे म्हण सांगल्यार जिवीत विंचून काडचें सर्वेस्परा देवाचे कायदे पाळले नासतना ते स्विकार करनासतना सर्वेस्पर देवाचो मोग करत रावचें ताका तिरस्कार करचें तें मरण तर देवाक खऱ्या देवाक तूं आराधन करताय खरेपणी खऱ्या काळजान ताचो मोग करताय तूं जिवीत विंचून काडताय तूं बाचाव जातलोय सर्वेस्परा देवाचो मोग तूं करिनाय आनी ताणें सांगलें बरें तूं चलनाय ताच्यो आज्ञा उपदेश पाळिनाय तूं मरण विंचून काडताय मरतलोय तर आमकां जिवंक जाय वा आमकां मरूंक जाय जिवीत आनी मरण ह्यो दोन संगती तुज्या मुखार हांव दवरतां खंयच्यान तुका जाय भावा भयणी न्हय तुका आनी म्हाका जाय जिवीत कोण म्हणी आमचे पैकी मरूंक कशें व्हरता खंडीत ना जेजूचे कश्ट जेजूचो कुरीस जेजूच्या मरण सगळें आमी नियाळटा पूण त्या कश्टा उपरांत मरणा उपरांत खुर्सा फाटल्यान आसा जिवीत निमण सकाळ उपरांत येता पास्कांचें फेस्त मरणा उपरांत येता जिवनपण आनी त्या जिवनपणाक आमी ह्या खरेंचमान तयारी करता म्हणटच आमी देवाचे उपदेश पाळन ताच्या कायद्या प्रमाणे चलोवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवचे धाकटे धाकटे कुरीस घेवन
फुडें सरता आसतना आमच्या जिणेची कुर्साची वाट जाता आनी ती कुर्साची वाट देवाक जेजू चड मानता कित्याक हे परी आमी जेजूचो खरेपणे बटलाव करता देवाचो खरेपणे मोग करता. तर ह्या प्राचीन काळार आमच्या जिवितान येवचे चलत्या जिविताचे सकाळी सांजे मुसर आमकां मेळचे धाकटे धाकटे खुरीस शुजां भितर गेल्ल्या त्या रेवेत असले धाकटे धाकटे खुरीस ही आमी मोगान स्विकार करया. मोगान स्विकार करून जेजूच्या कश्टांक ते मेळोवया आनी त्या वेळार जेजूचो आमी पाटलाव केले बरी ताचो खुरीस आमच्या कांदार घेवन आमी पाटलाव केले बरी जाता. आनी तशेंच आत्तां बसलेल्या वाचपान आमी आयकले प्रमाणे आमी मर आनी म्हाका जिवीत वेंचून करतले आनी देवाचे मनीस जावन जियेतले आनी जीवनपणाचो संतोश खंडीत आमचो जातलो. ही एक कृपा देव आमकां दिवं दी आनी करेस्माचो ह्या प्राचिताचो कुरपेच्या काळाचो हो एक विशेष आशिर्वाद हे एक विशेष बेसांव आमकां सर्वांक मेळोवन दी. आमेन. संवसारी मनशार